मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उप्पुंद लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू पीठाधिपती जल आमगेल हे उप्पुंद गांवांतू प्रप्रथम पंत आमी वास्तव्याक आमी हांगा येतासाची। हाजे पयले आमी 2-3 कार्यक्रमाक हांगा उपस्थिती नाजाल्यार देवाल भेटी आमी हांगा दिल्ली आसा। 1-2 वैदिकालेची 2 कार्यक्रमाक आमी हांगा आयिल्ल्याची। तदनंतर तुमगेलो आनी कसके एक सहस्र कुंभाभिषेक कार्यक्रम आशिल्ले ताकाय तेन्ना आमी आयिल्ले। किंतु परिपूर्ण जावन गेनू वास्तव्य आतां पीठाधिपती जाल्या नंतर 4 वर्सां नंतर आमी येता साच वय, किंतु आमगेले गुरुल कालांत वयकेची उभय स्वामेल ओटो हांगा वास्तव जाल्लांतू ना। 2017 तुलेन 2025 पर्यंत जर तर हे केलें म्हळ्यार लागीं 8 वर्ष जाले, किंतु स्वामेल हांगा वास्तव्य घडिल ना। त्या निमित्तान उभय स्वामेल हांगा भेटी जाले। दोनी स्वामी हांगा प्रथम पंत हांगा आयिल्ले आसाची। तदनंतर आमी एक पंत अभिषेकाक आयले। तदनंतर आनीक कार्यक्रम आयले। पयली जानेवारी वापस आमी हांगा येवन गेले, किंतु वास्तव्य परिपूर्ण रितीन जालें नाशिल्लें। आज ही स्वागतान तूं कोण घेवन आयले तुमगेलो उमेद कसन आसा म्हूण घेनू। कारण कसन की म्हळ्यार जास्तीन जास्त हे सायडा खंय तरी आयले री गोंगोळ्ळी ना बसरूर हांगानी आयले री जास्तीन जास्त उप्पुंदाचेची चेंडे वाद्य सेवा उरता। म्हळ्यार स्वागत एक उप्पुंदाचेची बायल मनशे थंय चेंडेचे हाका आयिल्ली उरताची स्वामेल स्वागत एक। किंतु आज कसन आशिल्लें की म्हळ्यार इतले दिवस त्या बायल मनशे दुसरे गांवांतू स्वामेल वास्तव्याक स्वागत करता आशिल्ले तांणी, किंतु आज ही तांगेले गांवांतू स्वाम्याक तांणी स्वागत करता आसले भाग्य त्या बायलांक आयच्या दिवसाक तांकां अवकाश मेळ्ळो आसा। इतले दिवस गोंगोळ्ळी मुक्काम बसरूर मुक्काम ना आनी खंयचे तरी मुक्कामांतू स्वाम्याक स्वागत करचे उप्पुंदाचे चेंडेचे सेवा, किंतु तांगेले गांवांतू स्वामेल वास्तव्याक स्वागत करचेक आनीक भाग्य मेळता नाशिल्लें। किंतु आयच्या दिवसाक तांचे देवान अनुग्रह केले आनी करेक्ट मठाक 85-50 वर्ष जातानाची प्रप्रथम वास्तव्य उप्पुंद गांवांत करता आशिल्लें तें आनीकच व्हड भाग्य म्हणून घेवन आमी सो त्या निमित्तान थोडे विळंब जाल्ले उरताले। केलो हांगाचेची केलो वास्तव्या बद्दल की नाजाल्यार कट्टडा बद्दल तुमगेल्या मस्तींतल्या मनान तूं हे नवीकरण करका नाजाल्यार कसन एक बरें करका कडेर आमी स्वाम्याक आपूण हाडका म्हणून घेवन तुमगेले भावन आशिल्ले। त्या निमित्तान थोडे कालांतरान मागशी मुखार जाले उरताले। आमगेल वास्तव्याचे अवकाशू आमी नायकीन कट्टे मोक्काम आयिल्तनाची दिवचे आमी मनांत दवरून घेतिल्ले। किंतु कसन की म्हळ्यार नायकीन कट्टे आनी उप्पुंद मस्त लागीं। हांगा तुवें एक फ्लायओवर थंय देंवल्यार नायकीन कट्टे येता, आनी एक फ्लायओवर देंवलो म्हळ्यार उप्पुंद येता, इतले लागीं आसा। सो हांगा सांगचे तशी अरे नायकीन कट्टे आनी उप्पुंद कशें एक फ्लायओवर देंवल्यार नायकीन कट्टे आनी एक फ्लायओवर देंवल्यार उप्पुंद अशी सांगचे हांगा, नाजाल्यार हांगा कळना खंय आसा कितें आसा म्हणून। सो तशी लागीं लागीं आसतना तेन्ना हांगाचे लोकान थंय येवचे कडे थंयचे लोकान हांगा येवचे एक लागीं लागीं मोक्काम जाल्यार हें जाता म्हळ्यार कितें री एक पयलीं आमी उप्पुंदा दिवन
कडेर 19 कट्टे दिता म्हळें ना पयलीं 19 कट्टे दिवन कडेर उपुंदा कमी दिता म्हूण सांगलें ते 19 कट्टेन तांणी स्विकारले सो त्या निमित्तान डिसेंबर एंड जानेवारी हय डिसेंबर एंडा लागीं आमी 19 कट्टेक पयले वास्तव्या चौकास दिले आनी 4-5 म्हयन्या नंतर आज आमी उपुंदांतू वास्तव्याक आमी दिल्लें आसा आनी 1 वर्साचें तुमगेलें स्वप्न आज परिपूर्ण जाता आशिल्लें अत्यंत संतोशाचे दिवस तुमकां आनी आयच्या दिवसाक आमगेले राममोहन जप केंद्र वैकेची आमगेले उपुंद गांवांतू घडत आसा आनी बहुसंख्येन राम नाम जप आत पर्यंत हांगा घडिल्लो आसा आनी मुखावेल दिवसांतू आनीकची विशेष जावन घेवन राम नाम जप जावका आताची प्रास्ताविक विशय सांगताना जावो नाजाल्यार स्वागतेंत विशय जावो उपुंद गांवचे बद्दल उपुंद युवक वर्गा बद्दल उपुंदाचे महिला वर्ग नाजाल्यार महालक्ष्मी सेवा समिती तांगेल बद्दल मस्तितलात सांगिल्लें आसाची कशी जबाबदारी घेवन गेनू हांगाचे स्वच्छते कितेरी बायलांन कशी एक सहकार केले हांगाचे कार्य परिपूर्ण जावका म्हळ्यार कितेरी युवक वर्गान कशी दिवस रात्री घोळ घेनू हे कट्टडाचे निर्माण परिपूर्ण जावचे कितेर तांणी कशी श्रम घेतले कशी दानी लोकांना खाली केलो लोकांक मात्र वचून आयले आनी तांतूची तांकां जावका आशिल्लें मोफ्त तांकां प्राप्त जावन घेनू हे कट्टडाचे निर्माण कार्य कशी परिपूर्ण जाले बद्दल उठूची तुमगेले द्राक प्रस्तुत केले आतां आमगेले एक जॉब एक आनीक सान काम उरिल्लें आसा उपुंदा चुटू काम केल्लें आसा तशीच गुरू मठाचे पर्तगाळी मठांत वयकेची व्हड फंक्शन जावचें आसा त्या व्हड फंक्शनाक वयकेची तुमी सर्व लोकांना हांगा कशी सहकार दिले तशी सहकार तुमी थंय दिवका म्हूण घेनू तुमकां देवाल येदुरची तुमकां वेंकटरमणाल येदूर आमगेले रामदेव वीर विठ्ठलाले सन्निधानांतूची तुमकां सर्व लोकांक आमी आमंत्रण दिता आसाची सर्व लोकांना पर्तगाळी मठांतू जावचे तसले महोत्सवांतू नोव्हेंबर 27 तुलेन डिसेंबर 7 तारीख पर्यंत आमगेले पर्तगाळी केंद्र मठांतू महोत्सव घडचे आसा 50 वर्साचे जे तुमी जप केल्लो आसा त्याची जपाचे ताजे अंग जावन आशिल्ले तसले हवन कार्यक्रम पर्तगाळी मठांत जाता त्या निमित्तान जपाक कशी तुमी सहकार केले तशी थंय हवन कार्य बाकीचे महोत्सवाचे कार्यानी घडचे आसा तंतू वैकेची तुमी सहभाग जावन घेनू महोत्सव वैकेची बरे रितीर करका म्हणून ह्या संदर्भारी तुमगेले द्राक आमी सूचना दवरत आसाची तशीच मस्त दानी लोकांना आयच्या दिवसाक हांगा मस्तितलें दान केल्लें आसा स्वामेले वास्तव्याचे विशयाक जावो स्वामेले पूज करचे तसले देवग्रहाक जावो स्वामेले आसनाक जावो प्रत्येक एकाका आपणाले यथानुशक्ती कसकी एक किंचित तांणी दान दिलेलें आसा ते सर्वही दानी लोकांक मुखावेल दिवसांतू आनीकची चड शक्ती देव अनुग्रह करो तांगेले मनाचे संकल्प कसन आसा ते परिपूर्ण जावो म्हूण घेनू रामदेव वीर विठ्ठल तशीच वेंकटरमणाले सन्निधानांत आमी प्रार्थना करताची बाकी चड विशय कसन आसा मुखावेल दिवसांतू सभा कार्यक्रम तुमी दवरून घेतिल्लो आसा त्या दिवस आमी हाजे महत्व कसन आसा कितें आसा ते त्या दिवस सांगचें जाता किंतु आत्तेक महत्वाचें कसन की म्हळ्यार राम नाम जप अत्यंत बरे रितीरी प्रत्येक जप केंद्रांतू घडत आसा हे एक राम नाम जपाक 120 जप केंद्र जाले आनी 85 उपकेंद्र जालेले आसा अर्थात 205 स्थानांतू आमगेल राम नाम जप घडत आसा आनी बहुशः एक्झॅक्ट आज सांगचे जायना किंतु लागी लागी 420 कोटी किंता चड राम नाम जप आत पर्यंत घडिल्लो आसा लेखिलकिंता चड रितीन लोकांना सहकार केल्या तांगेले एक स्फूर्ती तांगेले एक प्रेरणा तांगेले एक सहकार योगदाना निमित्तान आज मठाचे एक व्हड संकल्प कसन आसा ना आमगेले एक विचाराचे कसन संकल्प आसा ते सर्वही सिद्धी करून गेले तसले एक कारण म्हळ्यार समाज वर्गाले एकत्रित येवन घेवन जप केले आनी हाजे किंता चड
विशेष रीतीरी राम नाम जप करका म्हणून मस्तीतलं आलोचन केलं असा. किंतु देवाला अनुग्रहानं आतापर्यंत इतलेक देवाने एक फाटबल दिवन गेनू, समाज बांधवांक प्रेरण दिवन गेनू, समाज बांधवांक कडच्यानची इतले राम नाम जप जाले हे अत्यंत संतोषाचे विषय. पहिले एक मनान दिसता आशिल्ले 550 कोटी राम नाम जप जाले कडेर खाली कडे कसं करचे कित करचे असल तरेचे एक विचार आशिल्लो. नाजाल्यार 550 राम नाम जप केले निमित्तानं कसन मिळचे आसा हे ते एक नमन केलो लोकांक दिसता आशिल्लें इतलो करून कसन मेळटा कसन जावचें आसा. किंतु आज ही राम नाम जप फाल्यां कंटिन्यू जाता कंटिन्यू जायना त्या विशय मुकाविले ते आमी योग्य समयाचेर आसतना सांगतात. किंतु आज ही आमगेल समाज बांधवाल मनान ते कसन एक हे जालें की म्हळ्यार एक कसन हे अभ्यास चाल जाल्लो आसा. ते अभ्यास कसन आसा मागेल श्वास अंतिम उरेपर्यंत प्रतिनित्य करका म्हणले एक भावना जागृत जाल्ले नव्हे ताजेकिंत व्हड विशय आनी कसन येना. आतां आज आमी 550 दिवस केले. आतां लोकल मना कसन आसा की म्हळ्यार हेची राम नाम जप अंतिम शाश्वत जावन गेनू प्रतिनित्य हांव 2 तास करता आतां अर्ध तास तरी करे, अर्ध तास ना जाल्यार 15 निमिष तरी करे, अशी दिवसा अंतिम श्वास पर्यंत करका म्हणले एक भावना हे एक अभियाना निमित्तानं जल निमित्तानं हाजेकिंत व्हड यश कसनही ना म्हणून घेना आमी लेखताची. दुसरेच कसन की म्हळ्यार इतले दिवसू राम नाम जप करता आशिल्लो उरताले, कोणे तरी करता आशिल्लो कोणे करनाशिल्लो उरतालो. किंतु आज ही कोणालेगी गेल्यार वैकेची तो राम नाम जप म्हणटाना अत्यंत परिशुद्ध जावन गेनू राम नाम जप त्रयोदशाक्षर सहितची राम नाम जप करता जाल्यार सर्वही समाज बांधव तयार जाले हाजेकिंत व्हड यश वैकेचे आमगेले कसन येना. नाजे पयलीं कशें आशिल्लें की म्हळ्यार श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जाता आशिल्लें विना जय जय राम म्हणून या नाशिल्लें, स्पश्ट उच्चारण या नाशिल्लें. केलो लोक म्हणटा आशिल्ले, केलो लोक जय जय राम जय जय राम जय जय राम जाता आशिल्लें विना जय जय राम म्हणून या नाशिल्लें. किंतु आज ही हे एक 550 वर्षाचे अभियान आरंभ जाले नंतर तुलेन आतां टू लोकाले एक मुखकमला तुला येवच कसन की म्हळ्यार श्रीराम जय जय राम म्हणले एक जागृती उटू लोकांक तूं जागृत जाल्लो आसा. हाजें प्रयोजन कसन की म्हळ्यार आतां तुमी शिकिल्लो आसा. आतां फाल्यां तुमी चेडवां शिकयताना जय जय राम शिकयनाचे जय जय राम म्हणून तुमी शिकता आशिल्ले निमित्तान मुखावेल जनरेशनाक वैकेची हे अभियाना निमित्तान एक फायदो जाल्ले हे एक अभियाना निमित्तान आमकां पळोवचेक मेळटा. म्हळ्यार इतलेक अनुभव इतलेक हाजे बद्दल प्रयोजन आमकां समाज बांधवांक पळोवचेक मेळ्ळें आसा. आमी कसकी एक प्लॅन घाल्ले अशी करा तशी करा. किंतु समाज बांधव आनीक हुशार तांणी आनीकच एक प्लॅन करून गेनू आनीक चड अभियान जावचें कितें रे तांणी मस्त प्रयत्न केल्लो आसा. केलो कडेन अशी केलें की म्हळ्यार आमी कसन सांगिल्लें उट्टू लोकांनी एकत्रित जावका आनी जप करका म्हूण सांगलें. केलो लोकांनी तांगेले शोरूमांत व्हड जाग मेळटा म्हळ्यार कितें शोरूमांतूच राम नाम जप वैकेची चाल केल्लो आसा. भटकळांत तूं सरपणकट्टा गेलो म्हळ्यार थंय उट्टूची शोरूमांतूच राम नाम जप चाल जाल्लो आसा. आनीक कडेन घरांतूच उपकेंद्र करून गेनू एक 30-40 लोक मेळून गेनू राम नाम जप चाल करत आसाची. सो प्रती एक कडेन राम नाम जप केल्लो आसा. केलो लोक व्हडोड घर कोणाल कुटुंब आसा तांगेले एक फंक्शन म्हळ्यार 200 लोक जाताचे. तसल घरान तूं एक अभियान केलें म्हळ्यार 2 ते 4 लाख राम नाम जप जाता. ते करून गेनू तांगेले जप केंद्राक उपकेंद्राक तांणी दिल्लेलो आसा योगदान दिल्लें आसा. म्हळ्यार अशी एक हनी कुडी दरे हाडला सन सन करून गेनू आज 420 कोटी पर्यंत येवन घेवन पाविल्लो आसा. आनी थोडे दिवस आनी लागीं 5 म्हयने मात्र उरले. 5 म्हयन्या नंतर कसन म्हणले प्रश्न आतां व्हड प्रश्न म्हळ्यार हे 5 म्हयन्या नंतर कसन हे एपिसोड कंटिन्यू जाता की हांगा बंद पडटा म्हणले एक प्रश्न. किंतु आज हाजे बद्दल चिंतन नाका आनी थोडे दिवस राम नाम जप जावो तदनंतर हाजी कसन एक मुखावेल कसन स्टेप आसा
ना मुकाविल कसन जाता हाजे आमी योग्य समय आशिल्लो तेन्ना आमी सांगतालेची. किंतु आयच्या दिवसाक मस्त लोक हांगासाची एक जमलेरी एक थोडेची उट्टू लोकाल उट्टू राम नाम जप करतसले एक अवकाशू प्राप्त जाल्लो आसा. आमी थोडेचे एक 10 निमिष जाले 10 निमिष एक राम नाम जप कोनू तदनंतर बाकी लोकांना मुकाविल कार्यक्रम करचे जाता. त्या नैशीची मुकाविल दिवस म्हळ्यार फाल्यां तुलें फाल्यां एक 2 जप केंद्राक वचका फाल्यां 2 जप केंद्राक वचका. परां दिवसाक एकादशी अवेरा दिवसाक आनीक 3 कडेन कार्यक्रम तदनंतर आनीक कडेन कार्यक्रम. आमी मोक्काम दिले वय किंतु मोक्कामान तूं चड समय हांगाकिंता भायरीची दिसता सामका. किंतु कसने तुमी काळजी घ्या नाकाची. आनी वापस मुकाविल दिवसांत वापस आमी हांगा मोक्काम दिवची तशी वेवस्था आमी कसकसाने कितले समय कमी जाल्लो आसा ताजे उठू भरपाई मुकाविल दिवसांत विथ इंट्रस्ट आमी हांगा दिवन घेवन हांगा इंट्रस्ट दिवन घेवनच हांगा रावची तशी आमी वेवस्था करताची. किंतु आतां कसन की म्हळ्यार जप अभियाना निमित्तान मस्त जप केंद्राच्या लोकांना आमंत्रण दिल्लें आसा. आनी आमगेल्या हे भागांतू म्हळ्यार करावळी भागांतू आमगेला लास्ट मुक्काम म्हळ्यार उपुंद तदनंतर करावळी म्हळ्यार आमगेले गोवाक आमी भायर सरता आसाची. थंय तुलेन कडेर आमी उट्टूची घाट माते वैरी म्हळ्यार धारवाड हुबळी बेळगांव पुणा कोल्हापूर मुंबई थंय आनी वता आसात. कित्याक म्हळ्यार थंय जप केंद्रांतू तांगेल वट्टू आमगेल्या आनीकची जप जालना आतुट्टू हांगाची जाल्ले बेंगलोर भद्रावती मैसूर हे सायडाकच जाले. त्या सायड महाराष्ट्रा सायड ना जाल्यार बेळगांव हुबळी धारवाड त्या सायड आनीकची राम नाम जप सोमेल वट्टूची जालना. सो आमकां हे अंतीम उपुंदाचे गडी आमकां हांगा मस्त एक 2-4 कडेन जप केंद्र आसा. सो तांगेले एक जप केंद्रा वचून आयले म्हळ्यार आमगेले उट्टू कडेची हे सायडा दिलेली उट्टू जप केंद्राक आमी पावील तशी जाता. सो आमकां एक उपुंद अत्यंत महत्वाचे मोक्काम जावन घेवन आसा. कित्याक की म्हळ्यार बाकी उट्टू लोकाले करून घेवचे हे उपुंदचे आमकां केंद्र बिंदू जावन घेवन बशिल्लो आसात. सो मुकाविल दिवसांतू चड समय दिवचे जायनाशिल्ले म्हळ्यार कितें आयची इत लोक हांगा आशिल्ले आसात तांगेले वट्टूची राम नाम जप करका म्हणून आमी आलोचन केलें. कोणाक सांगिल्लें ना आमी आतां करता म्हणून. तुमकां पळयल कुडा आमकां उमेद आयले बशिल्ले आसाची एक 100-200 लोक हांगा आसाची. 10 निमिष केल्यार वयकेची एक थोडे संख्या जाता म्हणलें. आनी सोमेल उपस्थितीन तुची राम नाम जप केले तसले एक अवकाश तुमी मुखाले केन्नाची आनी 25 वर्सां नंतर ना आनी केन्ना तरी हे स्वामे तांगेलो प्रप्रथम पंत आयिल्तना तांगेल वटूची आमी राम नाम जप केले म्हणले एक उडक आसूं मुखाविल्या जनरेशनाक सांगचे तसले एक इतिहास आयच्या दिवसाक एक निर्माण जाता आसा. प्रप्रथम पंत मुक्काम आयले आनी त्या संदर्भांतूची राम नाम जप स्वामेल वटूची केले म्हणले एक उडक आसूं केन्नाही तुमकां मेळचे तसले एक इतिहास निर्माण जाल्ले हे अत्यंत संतोशदायक आसा. आनी चड आमी समय घेनाची. बाकी कसाने विस्तार जावन उलोवचें आसा ना आशिर्वचन आसा ते मुकाविल दिवसांत सभा कार्यक्रमा दिवस आमी अभिव्यक्त करताची. आनी आयच्या दिवसाक मस्त लोक अत्यंत हृतपूर्वक जावन घेवन महिला वर्ग युवक वृंद गांवचे सर्वही सदस्यांनी मठा संप्रदाया प्रमाणे गौरव केलेल बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडवो. तुमगेले घरांतू तुमी करतसर उद्योग वेवसायांतू राम नाम जप केंद्राचे सर्वही जापक आसाची तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू वैदिक वर्ग तांगेले वैदिक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.